जेजू आमची पिडा रोग बरो करूंक ह्या संवसारांत येता. तो सोगीचो दोतोर आमकां भावार्थाची भलायकी दिवंक येता. ह्या खातीर आमी कुशाल जावन जेजूच्या जल्माची तयारी करूंक फावो. देवाच्या बरवंशाचेर आमचें जिवीत आदारलेलें जावंक जाय, कित्याक तातूंतल्यान आमकां बळ आनी शक्ती मेळटा. जावं जाणटीं जावं तरणाटीं सगळीं देवा मुखार वचूंक तांकां देवाच्या आदाराची गरज. असल्यांक आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपयता. तांच्या जिवितांतले ओजे लोव करूंक तांकां भास दिता. कसलें जायत तें ओजें? तें ओजें जावन आसा खऱ्या देवाची सोद आनी तेच परी देवाक मानवलेलें जिवीत जिवंक. पूण ती सोद आनी तसलें जिवीत जिवंक अवघड. फकत जेजूच्यान तांची असली तान आनी भूक मारूंक जाता, कित्याक तो देवाचो पूत. तो मासा रोगतान मनशा मदें देवाचो मोग आनी बरेपण. आमच्या जिवितांतले सगळे तरेचें ओजें देवाच्या पुता आनी आमच्या सोडवणदारा सोमया जेजूच्या हातांत समर्पुया आनी बरें जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागूंक गरज. आमी पवित्र स्नान घेतला आनी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या म्हूण हो पवित्र सभेंत एक विशेष जबाबदारी मेळ्ळ्या म्हूण आमी गर्वान भरचें न्हय, वो आमी दुसऱ्याहून उंच उत्तात म्हूण मनांत पासून हाडचें न्हय. आमकां मेळ्ळां तें देवालें देणें म्हूण वळखून देवाक सदांच दिनवाशी रावन ताच्या आज्ञांक विस्वासी रावया. एक फुडारी जबरदस्तीन दुसऱ्याचेर अधिकार चलयना, पूण सगळ्यांक सांगाता घेवन जबाबदारी पाळटा आनी फुडें वेता. आमी एकामेकाचो सांगात घेवया. एकामेकाचे गूण वळखून ते पवित्र सभेच्या तशेंच समाजाच्या बरेपणाक वावरूंक एकामेकाक आदार आनी उत्तेजन दिवया. आनी आमी कितेंय बरें केलें तेन्ना दुसऱ्यांची शाबासकी आमच्या माथ्यार चडूंक दिनासतना, पूण आमी खालतीं चाकरां कशीं एकामेकाचे सेवेक आसा म्हूण शाबासकी बरे भाशेन मानून घेवन देवाक दिनवासुया. आमी कसलीं नामनां घेतल्यार वो कितेंय बरें केल्यार आमकां शाबासकी जाय, पूण कांय पावटी ती मेळना आनी खरें काम केलां तें वयल्या वयर पळयता वो आमच्या वावराच्यो चुकी काडटात तेन्ना निराशी जावचे बदलेक आमी तें देवाच्या मोगा खातीर केलां म्हूण उर्बा दवरुया. आनी आमची मजुरी देव आमकां दितलो म्हूण बरवंसो दवरुया. तर देवाचो मोग आनी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अणभवूंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणीक उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं खतखत्यान मागुया.